Job chapter 37. ह्या खातीर म्हजें कालीज धडधडटा आनी आपल्या जाग्यावेलें उसळटा. आयक, ताच्या ताल्याचो स्फोट आयक आनी ताच्या तोंडांतल्यान भायर सरता तो आवाज आयक. तो मोळबांतल्यान ताचें जोगलावणें शेवटिता आनी संवसाराच्या कोनशा कोनशांनी पावयता. तेन्ना गडगड्याचो आवाज आयकोंक येता. देव आपलो पोदवेदार ताळो सादयता. ताचो ताळो आयकल्या उपरांत तो विजाक धाडटा. हय, खऱ्यांनीच देव. आमकां अजापां दाखयता आनी आमी समजणाव तसलीं कौतीक विजमितां कोत्ता. जेन्ना तो हिमाक संवसाराचेर शिंपड वो पावसाक नेट्टान पड अशें म्हणटा, तेन्ना तो मनशाचो सगलो वावर थांबयता आपल्या वावराची सगल्यांक समजिकाय मेळचे खातीर. जनवरां आपल्या धोलींनी पोत्तून वेतात आनी आपल्या जाग्यांचेर आसरो घेतात. मोडाचो वारो दखिणेच्यान येता आनी हिंवाचो वारो उत्तरेच्यान मारता. देवाचो स्वास उदक थंड करता आनी उदकाचेर बरफ तयार जाता. तो कुपांनी वोलसांन भरता आनी मोडाच्या कुपांतल्यान जोगलांनी फांकयता. तोच ऋतूकचें चक्र घुंवडायता. तीं ताच्यो आज्ञा आख्ख्या संवसारा वयर संपूर्णायेन पाळटात. संवसारांतल्या लोकांक खास लावंक वो विस्वाशी मोगाचें काम कशें करूंक तो तांकां धाडून दिता. फाटीं फुडें सरनासतना हें आयक जॉब, आनी देवाच्या अजापवंत कर्तृत्वांचेर नियाळ कर. तांचेर देव कसो ताबो दवरता वो ताचीं कुपां कशीं जोगलावणी फांकयतात ती तुका खबर आसा. तो मोळबार कुपां कशीं उबयता तें तूं जाणाय. सगल्याची सोपून जाणवाय आसलेल्याचीं तीं कौतीक विस्मितां. तुजे कपडे तुज्या आंगाक गरम लागतात आनी प्रिथूम शीतळ दखिणेच्या वाऱ्या विरेत आसता. हें कशें तें तूं जाणाय. ताचे परी तुज्यान कुडयलोल्या दातूच्या आरशा भाशेन मळब पाटलाव येता. आमी ताका कितें म्हणचें तें सांग आमकां, पूण फुडें भासाभास करिना जाल्यार अदीक बरें, कित्याक आमी काळोखांत आसाव. हांव उलयतां ताची तो नंड घेता जायत. मनीस हुकूम दिता तेन्ना ताका ताची पर्वा आसा जायत. उजवाड काळोखाच्या कुपां फाटल्यान नाच जाता. तसलो एक काळ आसता तेन्ना त्या कुपांक झाडो मारीत वारो येता. लोकलोकीत उजवाड उत्तरेच्यान फांकता. देवा सरभोंवती ताची महिमा आमकां थरथरायता. सर्त बलिश्ट तो आमच्या हाता भायर आसा. पोदवेन आनी नितीन उठून, आनी तो भोव प्रमाणीक कदींच तो निती आड वागना. ह्या पासत लोक ताका भियेतात. जाल्यार अजाप न्हय, गिन्यान्यान हुशार तो प्रत्येक मनीस ताका भिरांतीन पळयता. देवाचें उतर हें